प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी आदव्यान काळाच्या दुसऱ्या आयतारान भितर सरल्यात आनी हो दुसरो आयतार आमकां सगल्यांक विशय दिता। तो म्हणल्यार आमचें जिवीत बदलूंक, आमच्या जिविताची नोटसणी करूंक आमकां हो दुसरो आयतार विशयान आमकां उलोवंक मारता। जाल्यार ह्याच विशयाचेर ल्हानसो नियाळ करतना आयच्या दिसाक ल्हानशी गोट एका दादल्या सभेत जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदतां। तो आपल्या जिवाक बरें दिसना म्हणूनय दोतोरागेर गेलोय आनी दोतोरान विचारलें, तुका कितें जालां? ताणें म्हणलें, आपली तकली घुंवता दिसता, जिवाक कितें जाता दिसता। दोतोरानूय ताजो प्रेशरूय चॅक केलो आनी प्रेशर चॅक केल्यार दोतोरान ताका सांगलें, तुका मीठ उणें खावंक पडटलें, तेलाचें उणें खावंक पडटलें, जे मांसाची खातां ती उणी खावंक पडटलीं, कित्याक तुजी भलायकी बिगडत वेता। पूण मनीस म्हणूंक लागलो, हें सगळें कांय नासतना म्हजे सभेत रावूंक जायना। जाल्यार दोतोरान म्हणलें, जाल्यार तुजे मरणाचे दीस लागीं पावतले, कित्याक तुवें जेन्ना मीठ उणें केलें जाल्यार मांसां खाता तीं उणीं केलीं जाल्यार तुजें जिवीत लांब जिवंक तूं शकतलो। जाल्यार हो मनीस म्हणूंक लागलो, म्हजे सभेत दोतोर घडोना। जाल्यार दोतोरान जबाब दिवन म्हणलें, जाल्यार मरणाचे दीस लागीं पावतले आनी तुमी ही तयारी करूंक पडटली। जाल्यार मनीस भियेलो, देखूनच त्या मनशान म्हणलें, आपूण सगळें सोडूंक तयार आसा। हय म्हज्या भाव भयणींनो, आयच्या दिसाक जुआं बातिस्त आमकां हो संदेश ह्या दुसऱ्या आयताराक दिता। जेन्ना आमी घोडे सर्गीचें राज जोडूंक सोदतलीं, हे सर्गीच्या राज्यान आमकां वांटो मेळटलो जाल्यार आमी भाव भयणींनो पयले सुवातेर आमच्या जिविताची कसलीच नोसोनी बदलणी करूंक गरज आसा। पयले सुवातेर आमी जुआं बातिस्त आमकां दर एकल्याक सांगता, आमी सगल्यांनी आमचे पातकी जिविताची बदलणी आनी नवसोनी करूंक गरज आसा। कित्याक जेन्ना आमी आमची पातकी जिविताची नवसोनी आनी बदलणी आमी करतलीं तेन्ना आमी देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक पावतलीं। जाल्यार पयले सुवातेर मागुया आमची पातकी जिविताची नवसोनी आनी बदलणी करूंक। दुसरे सुवातेर जुआं बातिस्त आमकां उलो मारता, तें म्हणल्यार आमच्यो वाटो संवसारी आसात त्यो सोडून आमी देवाच्यो वाटो धरूंक। तें म्हणल्यार मागण्यांक देवा सभेत आमी वेट दिवंक, देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो करूंक। जाल्यार दुसरे सुवातेर मागुया सदांच आमी मागण्या सुवातेर आमी देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो करूंक। आनी आयच्या दिसाक निमाणे सुवातेर मागुया भाव भयणींनो, तें म्हणल्यार आमच्या जिविताची आनी आमच्या काळजाची मनाची सगळी नवसोनी आमी करूंक, वायट संवयो आसात त्यो सोडूंक, वायट वाटो आसात त्यो सोडूंक आनी देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत करूंक। आनी हेच करूंक भाव भयणींनो ह्या आयताराक हो विशय आमकां उलो मारता। जाल्यार मागुया आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसोनी ह्या आयताराक करूंक इस्कुर्पान बोल देवा लागीं फाव करूंक आमकां दर एकल्याक मागुया।